आतां जिखपा खातीर तुवें फॉर्म भरला काय दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा ते घडोवपा खातीर फॉर्म भरले आसा? ना म्हागेली जी ती 100% आसा. हांव जिखपा खातीर बोले गेली कितलींशीं वर्सां जाल्यां हांव वावर करता. मागीर वेगवेगळी एक्टिविटी चालू आसा. हांव कितें इलेक्शना पुरतेंच काम करता अशें ना. मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम चालू आसता, सोशल फिल्डान म्हाजें काम, स्पोर्ट्सान म्हाजें काम चालू आसा, सगळ्या बाबतींत म्हाजें काम चालू आसा. यूथ मागीर युथां खातीर सेपरेट म्हाजें काम चालू आसा, महिलां खातीर काम चालू आसा. जशें लोकांक जशी गरज आसा, जे वेगवेगळे आमचे कोण कोणाक गरज पडटा तें गरज म्हाजी चालू आसा. आनी म्हाका कितें हांगा हांव नवीन कांय ना हांगा ह्या पैंगीण जिल्ला पंचायतीक. लोकांनी हांव जेन्ना फिरतां लोकांनी म्हाका फोर्स केलो की तूं जिल्ला लडपाक जाय म्हणून हांव फुडें सरला. हांव कितें हांगा हरपा खातीर ना. म्हाजी जी ती 100% आसा. तुमगेलो चड मोग कोणाचेर आसा? कोण डिफीट जावचो दिसता तुका? खंयची पार्टी डिफीट जावची अशें दिसता आनी आपूण विन जावचो दिसता? म्हाका कोण डिफीट जावचो तें इम्पॉर्टन्स ना. हांव जिखप हें फायनल. हांव जिखलो जालें. कोण डिफीट जातले ते लोक ठरयतले. म्हाजी जीत जाली सोंपलें. खंयच्या पार्टीचो बी तुका सपोर्ट आसा काय कितें? म्हाका सगळ्याच पार्टींचो सपोर्ट आसा. तुम्ही मध्यंतरी तूं काँग्रेसीत जॉईन जावपा खातीर प्रयत्न करतालो आनी गेल्लोय बी थंय. त्याच भितर कितें जालां मागीर तें जॉईन जावपा तेंचें एलायन्स जालें. ते एलायन्स जाले कारणान काँग्रेस तिकीट हांकां मेळ्ळी ना. पूण जे काँग्रेस वोटर आसा ते सदां म्हाजे फाटल्यान आसा. आनी दुसरी कशें आसा, काँग्रेसी फाटल्यान हांव सदां रावतलो. फाल्यां इलेक्ट जावन आयलो काँग्रेसीक सपोर्ट करतलो. हेच्या पयलीं तुवें बीजेपी खातीर काम केल्लें, बीजेपीच्या आमदारां खातीर काम केलें, बीजेपी आमदार निवडून हाडपा खातीर काम केलें. बीजेपीचे कार्यकर्त्यांचो तुका सपोर्ट आसा काय कितें? सगळ्यांचो सपोर्ट आसतालो म्हाका. न्ही आतां कितें जालां, झडपी इलेक्शनां बीजेपी आनी गोवा फॉरवर्डाची युती जाला अशें ते म्हणटात. पण ताजो तुजेर कितें इफेक्ट जातलो? ना, म्हाजेर कांय इफेक्ट जावची ना. जे काँग्रेस जे वोटर आसा ते 100% म्हाजे बरोबर रावतले. ते आनी खंय वयचे ना. लोक वोटर जे आसा पैंगीण जिल्ला पंचायत सगळी लोकांक वळखता. ते खंय डिसिजन घेवपाक रायट डिसिजन घेतले. आनी म्हाका दिसता की हांव म्हाजे फाटल्यान ते 100% रावतले. एसटी समाज कितले पर्सेंट रावता तुजे बरोबर? 100% रावतलो एसटी समाज. सो विचार करतले आतां लोक. चडांत चड लोक विचार करतले की गांवडोंगरी खोतीगांव त्याच बरोबर बाकीचे कडेन एसटी समाज आसा तो म्हाका दिसता विचार करून तो वोट करतलो. काँग्रेसीची वोटर तुका खंयची बेजीचेर लागून वोट करतले दिसता तुका? कारण थोडे जाण जे आसा थंय डिफेक्टर आसा, गोवा फॉरवर्डाक डिफेक्टरांनी सपोर्ट केलो म्हणून तुका सपोर्ट म्हणटा? म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना. लोक डिसायड करतले कोण डिफेक्टर, कोण बरो, कोण वायट, हे लोक करतले. हांव ठरोवपी कोण न्ही. आनी कोणी पॉलिटिकल लिडराक सपोर्ट आसा डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली? म्हाका लिडर म्हणजे परस लोक म्हाजे वोटरच लिडर सगळे. लोक म्हाका फुडें काडटा. हांगा म्हाका लिडर बरोबर सगळ्यात लोक म्हळ्यार लिडर, वोटर म्हळ्यार लिडर. डोंगरी खोतीगांव 90% डोर टू डोर कॅम्पेन जालें. हांव फोकस करता फक्त डोर टू डोर कॅम्पेन करता. लोकांचे विशय जाणून घेता. आनी म्हाका हांगा लोकां खातीर जे जे वेगवेगळे विशय आसा संपूर्ण मतदारसंघात ते हें आसूं, IIT आसूं, फिल्म सिटी आसूं, इवन आमचे फॉरेस्टाचे खुबशे विशय आमी फाटीं हाताळ्ळे आसा. जेन्ना फिल्म सिटीचो विशय आयलो तेन्ना म्हाजे कांय समर्थक आमच्या जे लोलयां गांवा खातीर समर्थन दिवपाक गेल्ले सिग्नेचर चालू आसली तेन्ना म्हाज्या लोकांनी तांकां हेल्प केला. आनी आमी लोकां बरोबर रावतले की लोकांची जे अडचणी आसा, लोकांचे जे गोश्टी नाका, जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते लोकां बरोबर आमी लोकांक सपोर्ट करतले खंयच्याय विशय आसूं दी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.